पळय आरोप नाशिल्लो तो एक स्टेटमेंट आशिल्लो एक भंडारी युवकाचो जातीचें राजकारण जें आमी उलयता पळय गोंयचो प्रत्येक थर्ड मनीस हो भंडारी कम्युनिटींतल्यान आसा। आज जर आम आदमी पार्टी म्हणटा की त्या कम्युनिटीक जाका अजून पर्यंत रिप्रेजेंटेशन मेळूं नाशिल्लें ताचो आमकां मुख्यमंत्री फेस जाय, तातूंत जातीचें राजकारण खंय आयलें हो एक मुद्दो आसा। जातीचें राजकारण अशें आसता की आमकां आनी कोण नाका, आमी सगळ्यांक कोण नाका, आमकां भंडारीचल्यार पुरो म्हणून। जी जात अजून पर्यंत जाका ज्या तरेन जे इम्पॉर्टन्स मेळूंक नाशिल्लें त्यातल्या मनशाक जर भंडारी फेस म्हटलें जाल्यार इट इज नॉट कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। आज जर आम आदमी पार्टीचो डेव्हलपमेंट मॉडेल पळय जाल्यार इट इज ऑलवेज बीन ऑन द वे डेव्हलपमेंट हॅज बीन इज द प्रायम क्रायटेरिया फॉर आप एंड तो राजकारण विकासाचेच आसा। एक्झॅक्टली आज गोंयान कितल्योश्योच जाती आसा, गाकुवे ज्यो आसा, जो कॅथलीक कम्युनिटी भितर वेगवेगळ्यो जाती आसा, तांकां एका एकट्या हाडून जर रिप्रेजेंटेशन करप आनी तातल्या एकट्या जातींतलो लोकांक जर सीएम करप जाल्यार ताका जातीचें राजकारण कशें म्हणटा, दॅट इज प्रोग्रेसीव डेव्हलपमेंट ओन्ली। आज जर जी जात निग्लेक्ट जाल्या त्या जातीक जर तुमी एक मुखेल म्हणून गव्हर्मेंटाचो रेडी करता जाल्यार आय डोंट थिंक इट इज एब्सोल्युटली नो केस ऑफ जातीचें राजकारण। आतां विशय वेगवेगळे आसता, ज्या ताणें आरोप केलो भंडारीचेर न्ही, जे आरोप आशिल्ले तांचे भितर जे थोड्या भितर कॉन्फ्लिक्ट आसा त्या विशयाचेर, आनी तातल्या प्रत्येक भुरग्याक तातल्या प्रत्येक तो मागीर खंयच्याय समाजाचो आसूं, आतां खारवी समाज घेया किंवा तुमी बाकीचे खंयचे समाज घेया, खंयच रिप्रेजेंटेशन अशें मेळूं ना। जांकां जे गोंयकार ओरिजिनल गोंयकार म्हणून आमी जे आसा पळय, जी मॅक्सिमम पॉप्युलेशन आसा तांकां रिप्रेजेंटेशन खंय मेळ्ळा। आज एक फक्त पयशेकार मनीस सीएम जावंक शकता किंवा मिनिस्टर जावपाक शकता। जर एक पार्टी खंयच्याय फाटी आशिल्ल्या जातीक जर वयर काडपाक सोदता जाल्यार तातूंत म्हाका दिसना खंय जातीचें राजकारण येता। गिव्स मी अ प्राउड फिलींग दॅट वी एज अ पार्टी आमी प्रत्येक जो समाज आसा गोंयांत तांकां बरोबर घेवन चलतले। त्या प्रत्येक समाजान जर सरकार आयलें जाल्यार त्या प्रत्येक समाजाक रिप्रेजेंटेशन मेळटलें। म्हणजे जातीचें राजकारण जे बाकीच्यो पार्टी आज करता पळय तें खंय तरी बंद जावपाक जाय।